हांव युगांबा सुरवात तुजे कडच्यान करता. हांव जरी आमचे कडेन 3 जनरेशन्स आसलीं, हांव सगळ्यांत कमी जनरेशना वयल्यान सुरवात करता आनी सगळ्यांत जाणटी जनरेशना वयल्यान म्हऱ्यान वता. तूं जेन्ना गोंय पळयता आयचें, तुका ही आयडेंटिटी क्रायसीस दिसता काय कितें? वेल प्रमोद, पयली गजाल आमकां समजुपाक जाय की एंटायर जर तूं जगाचो जर डिस्कोर्स पळयलो, दॅट इफ यू टेक इट फ्रॉम 1990 when you had this emergence of a digital era and you had this globalization हातून म्हणजे ओवरऑल टेक्नॉलॉजिकल जो एक्सपान्स जालो तातूंतल्यान आयडेंटिटी हॅज बीन अ मेजर इशू दॅट इज वर्ल्ड वायड. हे अशेंच न्ही की बाबा फक्त गोंयाकूच बाधक जाता और भारतांतल्या खंयच्या राज्याक बाधक जाता. इट इज बिकॉज आयडेंटिटी इज रिलेटेड टू द कंट्रोल ओवर द रिसोर्सीस. आणि this is right from your to Brexit म्हण or whatever the Donald Trump 2.0 म्हण, ह्यो सगळ्यो गजाली एका मुद्द्याचेर एका मुद्द्याचेर हे जाता, स्थिरावता. ते म्हणजे हू कंट्रोल्स दीस रिसोर्सीस इन टर्म्स ऑफ दीस लार्जर ग्लोबलायझेशन आनी हातून तातूंत. आतां फॉर द पॉयंट एज फार एज गोवा इज कन्सर्न इज दॅट की गोंयाक आनी गोंयकारांक सदांच आयडेंटिटीचो मुद्दो करून रस्त्यार येवचें पडलां. इट्स रायट फ्रॉम तांगेली लँड प्रोटेक्ट करपाक और रायट्स प्रोटेक्ट करपाक, अँड दॅट्स वाय आयडेंटिटी इज व्हेरी डियर टू गोवा अँड गोंयकार. सो हातूंतल्यान एक गजाल ही आसा की आयडेंटिटीक धरून जो लँड रिसोर्स आनी लोक आशिल्ले आनी ज्यो आमच्यो रिसोर्सीस आशिल्ले ताका धरून ज्या पद्दतीन प्लॅनिंग जावपाक जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन आमकां गोंयांत जाल्लें दिसना. अँड दीस इज अ इंटर जनरेशनल फेलियर. ओके, सो आय थिंक की ज्या पद्दतीन आमची इकॉनॉमी मॉडर्नायज जावपाक जाय आशिल्ली, ज्या पद्दतीन आमच्यो पॉलिटिकल इन्स्टिट्यूशन्स मॉडर्नायज जावपाक जाय आशिल्ले आनी ज्या पद्दतीन हांगा रावपी मनशाक जो न्याय मेळपाक जाय आशिल्लो तो म्हाका दिसता की आमी तो डिलिव्हर करपा खातीर और ते आखपा खातीर टू डू इट. सिद्धार्थ बाब, तुम्ही कशी पळयतात? आयडेंटिटी डायल्यूट जाता, आयडेंटिटी क्रायसीस का आयडेंटिटी सोपत चल्ल्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन वी आर सेईंग आयडेंटिटी आमची सोपत चल्ल्या किंवा डायल्यूट जाल्या अशें जर म्हणटले, वी वील हॅव टू फर्स्ट आयडेंटिफाय वॉट इज अवर आयडेंटिटी. To say that this particular thing is diluted, are we talking about the cultural aspect of it? Are we talking about the social aspect of it? Are we talking about economic aspect of it? म्हणजे नक्की कितें जालां आमच्या गोंयकारांचें? म्हणजे पयलीं आमी अशें कितें आमचे कल्चरल प्रोग्राम बंद जाल्यात काय, जात्रा कितें चलत आयल्या त्यो बंद जाल्यात काय, झालो आमचो बंद जाल्ला काय? जर आमचो इकॉनॉमीक प्रोग्रेस ताका जर खीळ बसलेलो ताका कारणां कितें? डज इट एनीथिंग इट हॅज टू डू एनीथिंग? मुद्दो जो युगांकान काढलो की कंट्रोल ओव्हर रिसोर्सीस. आज कंट्रोल ओव्हर रिसोर्सीस आमच्या हातांतल्यान भायल्यांच्या हातांत वता काय कितें ना? सो दॅट्स नथिंग टू डू विथ आयडेंटिटी. आमच्या आयडेंटिटीशी हो संबंध ना, हो आमच्या एफिशियन्सीचो संबंध आसा. आर वी डिलिजंट इनफ? आर वी एफिशियंट इनफ? आमी योग्य तो काम करता काय, योग्य ते एज्युकेशन घेतला काय, योग्य तितले आमी वावर फकाणां मारता. जर कोण सांगत जाल्यार 70 वरां काम करा म्हटल्यार तेजी फकाणां मारता. कोण 90 अवर्स काम कर म्हटल्यार तेजी तुमी फकाणां मारता. वर्क कल्चर हॅवी इनकल्केटेड, डिसिप्लीन आमी इनकल्केट केला काय ना, हो इम्पॉर्टंट विशय आसा एज फार एज रिसोर्सीस आर कन्सर्न. नाव सी, भायले लोक जे हांगासर येतात पळय, दे कम बिकॉज गोवा हॅज अ रीच कल्चर, रीच हेरिटेज. देर इज समथींग टू इन्वेस्ट हियर. Now, so that means we have got an asset here. आता तो एसेट कशा तरेन आमी एनकॅश करपाक जाय, एनवायरमेंट, सोशल, कल्चर हे सगळे एस्पेक्ट दवरून सुद्दां आमी कशें तो आनीक फुडें व्हरतले हाचेर चर्चा जावपाक जाय, हाचेर डिबेट जावपाक जाय. एज फार एज आयडेंटिटी इज कन्सर्न, म्हाका दिसना व्हडलो असो ताका धक्को पडला असो. एज फार एज सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट हो जर कळलो, जसो 61 आशिल्लो तसोच 71 आशिल्लो. जशें समाज प्रोग्रेस जायत जाता, जशें महाराष्ट्राची सुद्दां आयडेंटिटी वॉट इज टू बी in 1950s is not there today. It is complete कर्नाटकाची घ्या तुम्ही. इट इज अ नॅचरल ट्रान्झॅक्शन. हो खंयच थांबचो ना, हो गोंयान थांबू ना, हो महाराष्ट्रान थांबचो ना, हो आनी खंय थांबचो ना, किंवा जगभर हो असोच चालत उरतो. ओके राधा बाब, नॅचरल प्रोग्रेशन ते म्हणतात की आम्ही डायल्यूट जाला किंवा आयडेंटिटी खतरे में हे बी म्हणप ना. इतल्याच कारणां खातीर, कारण दिस इज अ नॅचरल प्रोग्रेशन. हे जगाक सगळे कडेन जाता. आणि एज फार एज द रिसोर्सीसाचो प्रश्न हो आमचे एफिशियन्सीचो मुद्दो, आयडेंटिटीचो मुद्दो न्ही म्हणून. कित्याक मरे प्रमोद,
सी आतां अमेरिकाक थंय चोयलो पळय हो आमचो ट्रम्प जिखून येयला तेगेल मेन प्लॅटफॉर्म कॅम्पेन वॉज स्टॉप इलिगल इमिग्रेशन कोण येयले तांकां धाडपाचें हें तेगेल प्लॅटफॉर्म हय आनीक आतां तो सांगता आपण वन्स ही टेक्स पावर ऑन 20th January so he will start sending illegal immigrants back म्हणून आतां अमेरिकाक लोक कित्याक वयता बिकॉज अमेरिका इज हायली डिझायरेबल एवरीबॉडी लुक्स अपॉन अमेरिका एज अ प्लेस वेर यू हॅव टू गो वेर यू कॅन प्रॉस्पर नाव वॉट अमेरिका इज टू द वर्ल्ड गोवा हॅज बिकम टू इंडिया म्हणजे गोंय इंडियन लोकांक गोवा इज हायली डिझायरेबल कित्याक गोंयांत तुका इज द नियरस्ट थिंग टू द वेस्ट which you find in India. Well, people are liberal, culture is liberal, आणि कितेंय चलता जलास पाहिजे राज म्हणा तेचें कोण तुका निस्टॉप तूं यो तूं ड्रग्स घे तूं सोर पी तूं कितेंय कर गोंयांत चलता आनीक एक फावट येयलो गोंयकार तो लोक पोत्तून पोत्तून येता बट द प्रॉब्लेम इज ह्यात जालें तेजेर आवर ओन आयडेंटिटी म्हणजे लँड इज पार्ट ऑफ आवर आयडेंटिटी लँग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर आयडेंटिटी कल्चर इज पार्ट ऑफ आवर आयडेंटिटी आतां तुका रस्त्यार तर भोंवलो यू सी थोडे दीस फाटीं हांव इगर्जे कोणाले सकाळीं मीस हाडलें मन्नाचें ते मिसा गेलो हांव आनी मिसीस आनी आमची इगर्ज सेंट आमची माजोड्डी थिंगा सेंट एंथनीस हायस्कूल आहा इगर्जे कडेन आनी एज आय वॉज एंटरींग द चर्च ऑन द सायड ते अबावट 7:45 ते सगळे इस्कलाचे भुरगे थिंगा रेडी आसले आनी ते हेटायले धांवताय कोताय आय टर्न बॅक एंड लिसन टू देम एंड आय टोल्ड माय वायफ आय गो कितें सांगताय ते ऑल ऑफ देम वर स्पीकिंग हिंदी मॅन. And when I met the headmaster, she says, more than half the students in our school are outstation, Jharkhand, Ingache, Tingache. म्हणजे आमची village in आता, we are being replaced by Hindi-speaking people. So that is the fear threat that बाबा आमचे language, आमची population will be outnumbered. आणि हें जालां आतां सगळ्याक. You see, all India is one is fine. No dispute on that. But there should be some protection to local cultures. Local civilization, local language. It cannot be at the cost of local demography. That's what I would say so.